मायणा कुट्टेरी वाठारांत येवपी हावसिंग प्रकल्पा खातीर व्हड प्रमाणांत झाडां कातरिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या। रान विभागान हे विशीं कित्याक दखल घेवंक ना हाची जाप विचारपाक थळाव्यांनी बुधवारा मडगांवच्या रान विभागाचेर मोर्चा व्हेलो। रान विभागान फकत 12 झाडां कातरपाची परवानगी दिल्या, मात ह्या प्रकल्पा खातीर मोठ्या प्रमाणांत झाडां कातरल्यात। हे विशीं थळाव्यांनी उपरांत संरक्षकाची भेट घेतली, देखून हे विशीं खर कारवाय करपाचें आश्वासन ताणें दिल्ल्याचें थळाव्यांनी सांगलें। हो प्रोजेक्ट जो आमगे कुट्टोरी गांवां येता, काल आमी हेजेर पंचायतान रिवोक करपाक मागला आनी तो एक्चुअली रिवोकाक इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी दिले तांकां। आनी हो सर्वे नंबर 461 1B हिंगा जायते रूख आहले, एक 50 सुमार थिंगा रूख आहले, व्हडले झाड ती आंब्या झाडां, मागीर सायल आहले, माड आहले। आनी हेणी ते एक ते 2 दिसां भितर सगळीं झाडां कापून उडयली। आतां हो शेजारी गॉडफ्री हे सगळे शेजारी थिंगाचे ते एरियाचे, तेंकडे फोटोग्राफ एविडन्स आहा 50 सुमार झाडां थिंगा आहली। आनी आज आमी हिंगा डिपार्टमेंट आयले, काल आपयलो आमी तेंगेलो गार्ड येयल्ले, फॉरेस्ट गार्ड येयल्ले, आनी काल म्हणटाले ते आमी ऑलरेडी तेंचेर केस फायल केल्या फॉर इलिगल ट्री काटिंग, पूण तेंगेलें काम थिंग चालू आहा, लेआउट केला कन्स्ट्रक्शनाक आनी काम चालू। सो आज आमी येयले तेन्ना आमी तेंकडे सारकी म्हायती घेयल्या, ते म्हणटाय कितें आमी परमिशन दिल्लें 12 झाडां कातरपाक। सो 12 झाडां कातरप म्हणल्यार उरलो खातीर इलिगल जाल्लो, एक्शन घेयलो म्हणटाय ते, आमी केस बूक केल्या। पूण हे जर सामान्य मनशान जर केल्लें न्हू, तेका नाक श्योर करताले ते घोडे तेका भितर देखून उडोवपाचे। आनी ती पळय इक्विपमेंट यूज केला न्हू, तो आज हेंगे देरां आसतालो, आज हिंग कांय दिश्ट पडना, कित्याक थिंगा JCB आहली ती मूळ काडपाक, ती मूळ कंटेंट सायडीक स्टॉप केलें। आनी दीस आर गुड वॅल्युएबल ट्रीज, तेंचे आजून JCB हिंगा खंय दिश्टी पडना, तेका खबर देखून ना ते कितें काडलें। तो एकलो तेंगेलो गार्ड आहा तो सांगता, ते म्हणटा वो मिशनान काट केल्ली म्हणटा, म्हणजे म्हळ्यार मूळ JCBन काडला, दॅट इट सेल्फ इज एन ऑफेन्स। इतलें देखून म्हायती ना हेंगे स्टाफाक। आमगेलो फॉरेस्ट मिनिस्टर पळय हा, तेणी हेचेर दखल घेवपाक जाय। सेव्हिंग ग्रेस म्हणटा ते आमी DCM मेळोंक गेले, वन मिस्टर संतोष रेड्डी इज सिटींग देयर। आय कॅन से ही इज अ मॅन ऑफ इंटेग्रिटी। तेणें तांकां ताबडतोब सांगलां, आतां आमचे बरोबर वेवसाय चॅक कर कितलीं झाडां आहाय तीं, आनी तेजेर स्ट्रॉंग एक्शन आपण घेतलो म्हण तेणें आमकां प्रॉमिस केला। सो वी आर गोइंग टू नाव ऑन द सायट, आनी आमी चयतले बी आतां कितली झाडां तेणें एक्चुअली फिजिकली थिंगाची डिस्ट्रॉय केल्याय ती, आनी तेजी एप्रोप्रिएट एक्शन तांकां करपाक आमी सांगलां। दे शूड बी बॉदर्ड अबाउट एफॉरेस्टेशन, ते जायना। हे व्हडले रूख बरे रूख दिसान दीस कातून काबार करताय।